रेश मागुश दवल्ली आणि कुठ्ठाळे आज झेडपी पोटवेंचणुके खातीर सकाळी 8 ते सांजे 5 मेरेन मतदान 18 ऑक्टोबराक निकाल। पुलीस कॉन्स्टेबल PSI एक्झामीक मार्क्सांच्या अफरातफरीचेर विजयान पुलीस नोकर भरतीचे स्कॅम केले एक्सपोज, रिटायर्ड हायकोर्ट जुईजा खाला चौकशेची मागणी। बाकीच्या राज्यांनी गोंया परस सोरो सवाय गोंयांत सेल सापूच पडलो। दुसरे वटेन गोंय सरकाराच्या निर्णयाक लागून आयच्यान बियर म्हारग, व्यावसायिकांची परिस्थिती टायट। दूधसागर धबधब्यार टुरिझम सीझन सुरू जातनाच परतीच्या पावसाची आडमेळी, उदकाची पातळी वाढून थंयचो लोखंडी पूल उमथलो। 40 टुरिस्टांक लायफ गार्डांनी केले रेस्क्यू। प्रदूषणाचेर काडिल्ल्या सिटीजन कमिटीची यादी अर्दकुटे म्हायतीचेर बदली जावन दुसरे कडेन गेल्ल्या अधिकाऱ्यांची पयलींच्याच पोस्टिंगांत नांवां। गोंय बिट्स पिलानीचे 2 सायंटिस्ट संवसारीक टॉप लिस्टात, प्रोफेसर घोष आणि प्रोफेसर कौशिकान उक्तायली खोशी। शापोरा किल्ल्यार वचपी रस्तो मेकळो, 150 गाडे काढले। पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसायाचे इन्स्पेक्शना उपरांत 3 दिसांत ॲक्शन। अमुलान फुल क्रीम दुधाचेर आणि म्हशीच्या दुधाचेर दर लिटरा फाटल्यान 2 रुपया वाडयले। गुजरात सोडून बाकीच्या राज्यांनी नवे दर लागू। गोयच्या भुरग्यांनी तयार केलो माडाचेर वखदांची फवारणी करपी ड्रोन। फातोर्डेच्या डॉन बॉस्को इंजिनियरिंग कॉलेजच्या 5 भुरग्यांची कामगिरी। गोवा स्वतंत्र सैनिक संघटनेचो अध्यक्ष जोकी झेवियर पिंटो संवसाराक अंतरलो। पिंटो रावपी हळदणचो काल सांजे जाले निमाणे संस्कार। देशात कोविडाच्यो नव्यो 2430 केशी, 26,000 वर ॲक्टिव्ह केशी। फाटल्या 24 वरांत 17 सोंपले, तातूंतले 8 केरळचे। न्यायात कळाव जावप हे देशामुखार मोठे आव्हान। अखिल भारतीय कायदो मंत्री आणि सचिव परिषदेच्या अधिवेशनात प्रधानमंत्री मोदीचो व्हर्च्युअल संवाद। संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरताय, सुरक्षित शिमो हे भारताक बलवान राष्ट्र करपा खातीर महत्वाचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग दिल्ली कार्यावळीत उलयलो। जम्मू काश्मीरात आतंकवाद्यांनी अनेक एका काश्मीरी पंडिताचो केलो खून। काश्मीरी पंडित संघर्ष समिती म्हणटा ऑल इज नॉट वेल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 भारत 107व्या सुवातेर, 2021 आशिल्लो 101 नंबरार भारत सध्या सिरियस कॅटेगरीत। पांचवी वंदे भारत ट्रेन 10 नोव्हेंबराक जातली सुरू। चेन्नई बेंगळुरू मैसूर मार्गार चलतली वंदे भारत। काँग्रेसीची भारत जोडो यात्रेचे 1000 किलोमीटर पुराय। राहुल गांधीची कर्नाटकाच्या बल्लारी गावात जाली सभा। 20 ऑक्टोबराक भारत जोडो यात्रा कर्नाटक शीम हुपतले। पाकिस्तान संवसारांतलो सगळ्यात खतरनाक देश। अमेरिकेचो राष्ट्रपती जो बायडनाचो बॉम्ब। पाकिस्तानाकडेन परमाणु अण्वस्त्र आसात म्हूण आरोप। 21 जुलै सावन केनियांतल्यान 2 भारतीय बेपत्ता। फामील आनी इश्ट सोदता। परराष्ट्र मंत्रालय म्हणटा सोद चालू आसा।
आशिया कप 2023 पाकिस्तानात 2025 जावपी ICC चॅम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तानात 14 वर्सां उपरांत भारताचे क्रिकेट टीमीक पाकिस्तानात धाडपाची BCCIची तयारी.